या दिसांनी आमी पयल्या वाचपान सोलोमन राजाची खबर आयकता। काल आमी आयकलें सोलोमन राजा आपल्या अस्तुऱ्यांक लागून देवा थावन कुशीन सरलो, वांकडे वाटेर गेलो आनी हाका लागून देवान म्हणलें हांव तुका ख्यास्त लायतां, पूण आतां तुज्या काळार न्हय, तुज्या काळा उपरांत। आनी आज आमी आयकलें सोलोमनाच्या मरणा उपरांत आख्ख्या इस्रायलाचे 2 वांटे जाले। उत्तरेचो वांटो ताका इस्रायल म्हूण नांव, आनी जेरोबोआम वो राजा जालो। जेरोबोआम वो सोलोमनाच्या काळार एक अधिकारी म्हणून काम करतालो। तो ताचो पूत न्हय, पूण तो आतां राजा जालो। आनी दक्षिणेचो भाग आसा ताका जुडा म्हूण नांव पडलें, आनी ताचो राजा सोलोमनाचो एकटो पूत रेहोबोआम तो जालो। अशे 2 वांटे कित्याक जाले? देवाक लागून न्हय, सोलोमन राजाक लागून। देवाची शिटकावणी ताणें आयकूंक ना। आयचो आमचो जबाब कितें आसलो? हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकवणेक कान दी। सोलोमनान देवाचे शिटकवणेक कान दिवंक ना, देखून ताच्या राजाचे वांटे जाले। हें आमच्या जिवितान घडटा। जेन्ना आमी देवाचे शिटकावणेक कान दिना, लुकसाण कोणाचें जाता? देवाचें जायना, आमचें जाता। आतां देवाची शिटकावणी आमकां खंय मेळटा? देवाची शिटकावणी आमकां पयलीं मेळटा देवाच्या 10 उपदेशांतल्यान। तूं 10 उपदेश पाळताय, तूं देवाच्या वाटेर आसाय। इतलें सोंपें तें। जेन्ना आमी 10 उपदेश पाळिना, आमी देवाच्या वाटेंतल्यान आड वाटेर वता। आनी देव आमकां आडयना। देव सदांच आपयता, तूं म्हजे लागीं राव। देव सदांच विस्वासी। देव आमकां सांडून घालिना। देव आमकां ख्यास्त लावंक वचना, आमी ख्यास्त आमचेर ओडून घेता। हें आमी समजून घेवया। जायत्या फावटी आमी म्हणटा देवान म्हाका अशें कित्याक केलें आनी तशें कित्याक केलें। देव करिना तसलें। देव आमचो मोवाळ, सदां बक्षूंक तयार, पूण आमी ताचे तान पयस गेल्यार तो म्हणटा बरें, तुमकां वचूंक जाय, वचात। कित्याक ताणें आमकां ती मेकळीक दिल्या न्ही मनशांक। मनजातींक ती मेकळीक ना, मनजाती पातकां करिनात। कित्याक मनजाती देवान तांकां पळय कशें रचलां तशेंच तीं जियेतात। मनीस मात्र एकूच प्राणी मनीस, ताका मेकळीक आसा, आनी ताका दिल्ली मेकळीक, द फ्री वील टू चूज गुड ऑर बॅड, लायट ऑर डार्कनेस। तो कितें करता? बरें घेवचे सुवातेर वांकडें खोटें आसा तें घेता आनी त्या खोटेपणान बुडून मरता। हे आमकां आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश। दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू तीर शारांत आसलो। आतां तीर शार म्हणजे तुमकां इल्लें इस्रायलाचें मॅप खबर आसूंक जाय। हे वाटेन मेडिटेरेनियन दर्या आसा, आनी थंय त्या दर्या लागीं एक शार तीर। थंय जुदेव लोक ना, सगळो दुसऱ्या धर्माचो लोक। आनी जेजू थंय गेल्लो त्या लोकां मदें वावर करूंक, शिकोवन दिवंक। तीर थावन तो वयर सिदोनाक वता, दर्या लागींच। मागीर सिदोना थावन असो येवन देकापोलीस वता। देकापोलीस परत्यान जुदेवांचो गांव न्हय, व्हडलो वाठार। देकापोलीस म्हणजे 10 शार म्हणलो अर्थ। आनी थंय थावन तो मागीर
गालिलेयाक येता. आतां गालिलेयाचो वाठार सगळो जुदेवांचो. आनी थंय तो जेन्ना आयलो, लांब प्रवास, जेजू थकलोलो आसतलो, इतलो लांब प्रवास, चलून प्रवास तो सगळो. ताका एका भेऱ्या आनी मोन्याक हाडटात. त्या काळाचें चिंतप कितें, दर एक पिडा देंवचारा कडल्यान येता. तांणी सांगलें हाच्या वयलो देंवचार काड, कित्याक तो भुरगो उलयना आनी ताका आयकूंक येना. जेजू कितें करता, ताका मातशें कुशीन व्हरता. हरशें जेजू तशें करिना. ताका हात लायता, नाल्यार सांगता तूं बरो जा, आनी ती बरीं जातात. पूण हे फावटी त्या मनशाक जेजू मातसो कुशीन व्हरता. कित्याक भेरो आनी मोनो आसल्याक दिश्टी पडटा, पूण ताका आयकूंक येना आनी उलोवंक जायना. दुसऱ्यांक उजेर ताका लज जावपाचें नाका म्हूण जेजू कुशीन व्हरता ताका आनी ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालता आनी ताचे कान उगडतात. आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायता. कित्याक गाय, त्या वेळार जेजूच्या काळार ही थिंपी आसा, चड करून एका बऱ्या मनशाची थिंपी दुसऱ्यांक लायली जाल्यार ताका गूण मेळटा, ताजी पिडा बरी जाता, अशें एक चिंतप आसलें. जेजू तें वापरता, आपली थिंपी काडटा आनी ताचे जिबेक लायता आनी तो उलोवंक लागता आनी सगळो लोक अजाप जाता. आनी जेजू म्हणटा हें कोणाक सांगनाकात, सांगनाकात, जेजूक नांव नाका. पूण जितलें तो तांकां सांगतालो तितलीं ती गांवांत वचून जेजू विशीं सांगतालीं. आतां आमी भेरी न्हय, आमी मोनी न्हय, आमी कुड्डी न्हय, पूण आमचे भितरलें भेरेपण आसा. आमचे भितरलें मोनेपण आसा आनी भितरलें कुड्डेपण आसा. आमी कान आसून भेरी, दोळे आसून कुड्डी आनी जीब आसून मोनी जाता. जें कितें आमच्या घरांत वा आमच्या भोंवारी कितें वांकडें चलता, म्हाका कित्याक पडलां म्हूण आमी ओगी रावता. कोणाच्या घराक उजो लागल्यार तांच्या घराक उजो लागलो. म्हज्या घराक उजो लागता तो हांव मागीर बोबो घालता, पूण तांच्या घराक लागलो आसूं, ती पळयतली. पळय अशें आमी आमचें चिंतप जाता. ना, दुसऱ्यांचे त्रास आमचें जावंक जाय, दुसऱ्यांचें दूख आमचें जावंक जाय आनी तें जावंक आयचें दुसरें वाचप आमकां आपयता. म्हणटच आज आमी जेजू कडेन मागुया, सायबा म्हाका भितरली दिश्ट दी, म्हाका भितरले कान दी आनी म्हाका ही भितरली जीब दी आनी हाका लागून हेरांची बरी सेवा करूंक तूं म्हाका कृपा दी.